नमस्कार योकार दोनपारच्या खबरांत साहिल नार्वेकरांचो योकार खबरो विस्तारान 2023-24 बजेटांतली 99.49% गजाली चालीक लायले म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान विधानसभेत एक्शन टेकन रिपोर्ट दवरलो। 390 388 आश्वासनाचेर काम, काय पूर्ण काय चलता म्हूण मुख्यमंत्र्यांची माहिती। वेगवेगळ्या प्रशासकीय कारणांक लागून 2 कामां खंय होल्ड। हळडणचो आमदार कार्लोस अल्मेदा आड हळडण रामतळे वाठारांतल्या लोकांनी कागाळ नोंद केल्या। आमदार कार्लोसान खंय सरकारी अधिकाऱ्यांची मान्यताय घेनासतना बेकायदेशीरपणान घराचें बांदकाम केलें म्हूण थळाव्यांची पंचायतीत कागाळ। आमदार म्हणटा थळाव्यांचो गैरसमज जाला, सत्य खंय जिखतलें। आयज आमी सगळीं जाणां मेळून हांगसर कंप्लेंट फायल करूंक गेल्ली। आमी हेच्या पयलीं केन्ना पंचायतीन येवन कंप्लेंट फायल करूंक ना। ह्या आयज सद्या आमच्या घराचेर येयल्या म्हणून आमकां हें करचें पडलें। सेकंडली आमी RTI एक्टिविस्टूय न्हू, RTI घालून हें करते आनी हें करतले म्हणून, आनी केन्ना करूंकूय ना। आयज आमी सगळ्यांचेर कंप्लेंट घातलेली आसा, इन्क्लुडींग MLA। आतां तुमी म्हणटले कितें MLAचेर कितें कंप्लेंट घातली तुमी, तुमचे कडेन कितें प्रूफ आहा आनी हें तें अशें जातलें। आतां तेजे आमी RTI घातलेली, RTI थ्रू आमकां पंचायतीसून लेटर मेळ्ळो। तितून क्लियरली मेन्शन केल्लें आसा, आमदाराचें घर पळय आसा तें सर्वे नंबर 156/157 आसा। तितून एक रोड एक्सेस दाखयता। रोड एक्सेसान तेणी एक कंपाउंड वॉल बांदला पळय, तो रोड सगळो ब्लॉक केल्लो आसा भितर। हें एक जाल्लें। सेकंडली पंचायतीन ताका एक ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट दिल्या। तेजें घर आसा 156/157 आनी हितून सर्वे नंबर जो मेन्शन केल्लो आसा तो 181/5 आनी हावज नंबर आहा 95/1 जो आसा दत्ता सावंताच्या नांवार। आनी ही कॉपी गेल्या तूं मेन्शन करूंक शकता पळय, कॉपी कोणाक गेल्या ती हेजेर क्लियरली मेन्शन केल्लें आसा। आनी गेल्या फकत पंचायतीनसूनच गेल्या। आमदार कार्लोसान आरोप राजकीय हेतान केल्यात म्हूण जाप दिली। My house and my compound wall have been built more than 10 years back with all due permissions of the panchayat, health, conversion sanad, everything obtained. And as and when the panchayat issues me a notice, I will give a reply, refute these allegations and prove that there is nothing illegal which has been done. The Ramtole villages have been used or misused into making any complaint against me or anyone. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। कला संस्कृती खात्याच्या फंडाचे इशू वयल्यान चौकशेक विजयाचो परत नेट। मुख्यमंत्री म्हणटा इशू कालूच सोंपलो, आनीक चर्चा नाका। सभापतीचोय चर्चेक न्हयकार। गोविंद म्हणटा राजकारण, कोणच्या फायद्या खातीर हो इशू तापता जाल्यार योग्य वेळार कळटलें। उटाचो गोविंदाक तेंको। उटा म्हणटा सभापतीचे शिक्षण संस्थेत दिल्ल्या फंडाची चौकशी करात। कला आणि संस्कृती खात्याच्या फंडाविषयी चौकशी करात म्हणून विजयाचो आज परतो नेट। सभापतीचो चर्चेक न्हयकार। मुख्यमंत्री म्हणटा विषय कालूच सोंपलो। स्पीकर सर, आम्ही परते एडजॉर्नमेंट मोशन मूव केला। तुम्ही ताजेर हें दिवंक जाय, आयदर तुम्ही क्लॅरिटी दिवंक जाय ताजेर, ना जाल्यार डिस्कशन अलाव करूंक जाय। स्पीकर सर, काल विषय सोंपलो तो। विषय सोपूंक ना, विषय कसो सोंपलो? स्पीकर सर, तुम्ही क्लॅरिटी दिवंक जाय। कालचो एडजॉर्नमेंट मोशनाचेर काल उलयला, तुम्ही ऑलरेडी सरळ सांगले आज विषय जावंच शकना। विषय खंय सोंपता? तुम्ही उलय आनी ताजेर तुम्ही पयलीं स्टार्ट केलें। गोविंद म्हणटा एखाद्या राजकारण्याच्या फायद्याक हो इशू तापता जाल्यार योग्य वेळार कळटले। कोणाच्या एका राजकारण्याच्या फायद्या खातीर ताजो वापर केल्लो काय कितें, की एकंदरीत ह्या प्रकरणात ह्या षडयंत्रा भितर जो सहभाग कितें आसा तो येणारो काळूच ठरता। उटा म्हणटा गोविंदाचेर सभापतीन केल्ले आरोप फटीचे। गोविंदाक विरोधक टार्गेट करतात। सभापतीच्या शिक्षण संस्थेक मेळिल्ल्या फंडाची चौकशी करची। सभापती म्हणटा तो कार्यक्रम जाल्ला। नक्कीच जेन्ना हे दोन्ही घटक आसा सरकारी पक्षांतले आसात, जेन्ना अशें उपस्थित जाता, विरोधक सुद्दां म्हणटाले, कालचे विधानसभे विरोधकांनी सुद्दां आरोप केल्लो आसा। सो म्हणून दिसता ताका टार्गेट करता काय कितें, एक स्वकीय आसात आनी दुसरे म्हणजे जे विरोधक आसात, विरोधक नक्कीच ह्या विशयाचेर भांडवल करतलोच न्ही। बदनाम करपाचो ह्या जे चल्ले कडेन आसा ते स्वकीय आसात आनी परकीय आसात। म्हाका दिसता हें खंय तरी बंद जावपाची गरज आसा आनी हेजी सखोल चौकशी करून हो जो चौकशीचो अहवाल आसा तो जनते मुखार सरकारान दवरचो। जे बलराम हायर स्कूल आसा, हायर सेकंडरी आसा, हेजे जवळ जवळ 43 crores खर्च जाल्लो आसा, सरकारचो खर्च जाल्लो आसा।
आनी हें सुद्दां कायदेशीर आसा काय कितें हें सुद्दां सरकारान तपासून पळोवपाचें आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. IPBन मान्यताय दिल्ल्या 84 प्रकल्पातले 14 पुराय फाटल्या अधिवेशनात जाप, आता 12 पुराय म्हणून जाप अशें कशें विरोधकांचो बोवाळ. गोंयकारांनी नोकऱ्यांचे डेटावेल्यान विरोधकांनी उद्देग मंत्री माविनांक रावंडार घेरलो. IPB वरवीं ओल्ड गोवा माउंट कपेला लागीं 3.41 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन कन्वर्ट जाल्या. एल्टनाचो आरोप. मंत्री म्हणटात चवकशी चल्ला. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डान 88 प्रकल्पांक मान्यताय दिल्या. तातूंतले 14 पुराय म्हूण फाटल्या अधिवेशनात जाप, मात आता 12च पुराय म्हूण जाप अशें कशें. गोंयकारांक नोकऱ्योय ना, विरोधकांचो आवाज. जे 21 जुलै 23 हांवें एक प्रश्न घायल्लो, Unstarred LAQ 137. In that you said that the projects approved were 85 and the projects completed were 14 in July, 6 months ago. Today's reply of 1B, you say that the project approved are 88 and the projects completed are 12. Your proposed employment, you say on your figures today, 24,300. And your actual employment that you have given is 2,505, which comes to 10%. Your reply that you gave 6 months ago, you proposed 41,627 jobs, out of which you gave 8,073, collecting data. But again, in that same reply, 1B, you are saying that the number of Goans employed in various industries is 1,511. So what is this confusion? उद्देग मंत्री म्हणटा IPBच्या प्रकल्पात 40% गोंयकार. Since 2014, employee generated permanent and contractual 7,872, जे already झाला. Goan employment 3,242, non-Goan employment 4,630. इंतून पहिले म्हाकाय दिसताले आमचे गोंयकार कोण ना काय, बट आय हॅव कॅल्क्युलेटेड ते 40% सुमार गोंयकार आसा. लास्ट सेशनाकूय हांवें सांगिल्लें हो आंकडो आहा तो एटलीस्ट 60% येवपा जाय. वी वील इन्सेंटिवायज आनी आमी ट्राय करतले. मजगती IPB वरवीं ओल्ड गोवा मेथ कपेला लागसार सुमार 6.41 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन कन्वर्ट जाला. आमदार एल्टनाचो आरोप. 6.41 lakh square meter land has been converted, and this land is in no development zone, paddy fields, 100 meters from the protected areas. My charge is government all out to destroy the environment, and what is the answer for this? इतली तेम जालें आतां तें ओल्ड गोवा स्ट्रक्चर आहा तें मोडपाक बोवाळ माताय आनी तरी तितूंक आनी कितें इट इज 100 meters from protected area. I have got the answer here. तुगलो आन्सर मेळा एंड यू आर डिनायिंग दॅट देर 100 meters is not there when I have got the answer from the department. अरे एक जो आसा ती मोडपाक बोवाळ माताय आनी तितून आनी एक प्रोजेक्ट अप्रूव्ह केला. मंत्री म्हणटात चवकशी करता. Once IPA declares that particular area, एक म्हयनो आसता objection file करपाक. And then my industry department very carefully analyzes whether those are genuine, they need merit attention or not. O particular project, the objection येयला म्हूण तो on hold आहा, he has not proceeded, though his proposal was submitted. We will take an appropriate decision. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. म्हादयच्या इशू वेल्यान आनीक डॉक्युमेंट दिवपाक सुप्रीम कोर्टाचो गोंय, कर्नाटक आनी महाराष्ट्राक 8 सप्तकाचो प्राझ. फुडली सुनावणी 6 म्हयन्यांत. कर्नाटकान डॉक्युमेंट दिवंक वेळ मागिल्लो, तशेंच गोंयान डॉक्युमेंट सारके लावंक ना म्हणून दावो केल्लो. ट्रिब्युनलाक गोंयान दिवंक नाशिल्ल्या डॉक्युमेंटाक दिवपाक सुप्रीम कोर्टाची परवानगी. म्हादयच्या इशूचेर आनीक डॉक्युमेंट दिवपाक गोंय, कर्नाटक आनी महाराष्ट्राक सुप्रीम कोर्टान 8 सप्तकांचो प्राझ दिला. आनीक डॉक्युमेंट दिवपाक जाय म्हूण कर्नाटकान वेळ मागिल्लो. As far as Karnataka is concerned, since we had filed a compilation of document, Karnataka said that they want to produce more documents which were there before the tribunal in the compilation. So that is how the matter got adjourned. But in the meanwhile, our 2 applications are allowed. ट्रिब्युनलाक गोंयान दिवंक नाशिल्ले डॉक्युमेंट दिवपाकूय सुप्रीम कोर्टाची परवानगी. The Supreme Court has allowed our 2 interim applications, interlocutory application. One was for production of additional documents which are not produced before the tribunal. That has been granted by the Supreme Court. The documents are ordered to be produced on record. Then we wanted to take additional grounds regarding yield, total yield, etc. That amendment is also allowed by the Supreme Court.
and we will be now carrying out the amendment. गोंयान डॉक्युमेंट सारके लावंक ना म्हूण कर्नाटकाचो दावो. एजी म्हणटात तांचो दावो चुकीचो. सगळे डॉक्युमेंट सारके लायला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. पंचायत सचिवाचेर कारवाय करूंक तांकां निलंबीत वा बदली केली जाल्यार तांकां साल्वार करूंक आमदार मंत्र्यांनी आपल्या कडेन येवचें न्ही. पंचायत मंत्री मॉविनाची शिनाल. कारवायेक मुख्यमंत्र्याचे परमिशन घेतला. पंचायत सचिव सारकी ड्युटी करिनात. आमदार प्रेमेंद्रान इशू काडिल्लो. ताचेर सगळ्यांनी पंचायत सचिवांनी एक एक कर्मां भायर काडली. पंचायत सचिव कामार नसतात म्हूण आमदार प्रेमेंद्रान इशू काडलो. माझा प्रश्न असो आसलो वेदर द गव्हर्नमेंट इज अवेअर दॅट मेनी विलेज पंचायत सेक्रेटरीज आर नॉट पंक्च्युअल ऑन दॅट ड्युटी thereby causing inconvenience to the public. Because sir, म्हाका जे आन्सर दिल्ले आसा भितर 184 आउट ऑफ 184 फक्त 11 पंचायत सेक्रेटरी गैरहजर आसता अशी कंप्लेंट आसा. म्हाका विचारपाचें आसा स्पीकर सर की खंयची मेथडॉलॉजी वापरता हांकां हेंचे अटेंडन्स चेक करपाक लागून. पंचायत मंत्री मोविन म्हणटा पंचायत सचिवाचेर कारवाय करून तांकां निलंबन वा बदली केल्या उपरांत तांकां साल्वार करूंक खंयच्याच आमदार मंत्र्यांनी आपल्या कडेन येवचें न्ही. बायोमेट्रिक्सूय हाडटा पूण तेच बरोबर म्हाका हावजान आनीक ते सगळ्यां कडेन एश्युरन्स जाय. जेन्ना हांव खऱ्या अर्थान एरिंग सेक्रेटरीज इल्लिगल जे काम करता जेन्ना हांव तांकां सस्पेंड करपाक सोदतलो, जेन्ना हांव तेंचेर एक्शन घेतलो, जेन्ना हांव तेंचेर ट्रान्सफर करतलो, मान्य आमदारान आनी बाकीचे आमदारान कोणें रिक्वेस्ट घेवन येवपा जायना. ना 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 तो बरो मनीस. कालूच हांवें परवानगी घेतला मान्य मुख्यमंत्र्याची. हें तेंचे हिशोबा भायर जाला सेक्रेटरींचे. टायमार वचना, जाय ते करता. एक आतांच आज एक सस्पेन्शन ऑर्डर हांवें इश्यू केला. एक मान्य आमदारां कडेन सगळ्यां कडेन मागता प्लीज डोंट कम टू मी. आनी रॉंग जाता जाल्यार या एका ट्रान्सफर करूं नाका. ओ तेजो सोयरो ओ आपलो सारको कार्यकर्त्याचो कोण लागीं लागता अशें म्हूण प्लीज सांग नाका. आय वील बी व्हेरी स्ट्रिक्ट आनी आय एम गिवींग अ एश्युरन्स इन दीस हावस. म्हाका हें करपाक दिलें. फुडल्या सेशनात तुमीच प्रेज करतले पंचायत फंक्शनींग बरें जालां म्हूण. मजगतीं हेर आमदारांनी पंचायत सचिवांची एक एक कर्मां भायर काडली. हाडपड्या बोगस इन्स्पेक्शन म्हूण विजय आक्रमक. There is one lady by the name of Shaman Leela Braganza. She had complained to the Panchayat of Harpora saying that somebody is constructing a road in her property with Dadagiri. The person is from Delhi, perhaps has some influence here. They also approached your office. You have given me a reply saying that an inspection was done on 17th. She has filed a complaint that there was no inspection done. And here there is a false report filed and it's the subject matter of the proceedings of the House today. Now what action you are taking against this secretary? Are you suspending him just because I've raised this issue now or you are making an inquiry on him? I want a categorical assurance. मंत्री म्हणतात चौकशी करता. स्पीकर सर हितून हांव फूल एन्क्वायरी ऑर्डर करता आनी तो कितें सांगता तें खोटें आसपाना चड करून. आय वील टेक एक्शन अकॉर्डिंगली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मिरामार दर्यादेगेर जावपी सी फूड फेस्टिवल अनिश्चित काळा खातीर फुडें धुकल्लें. थंय मोठे इव्हेंट करूंक मेळना म्हूण हायकोर्टान PIL 9 ते 11 फेब्रुवारी मेरेन सी फेस्टिवल दवरिल्लो. स्टाफूय उबे जाल्लो. हायकोर्टान आतां 26 मार्चाक सुनावणी. निकाल फावोरात जाल्या उपरांत सरकार सी फूड फेस्टिवलाची तारीख जाहीर करतलो. मिरामार दर्यादेगेर जावपी सी फूड फेस्टिवल फुडें धुकल्लो. आमी फेस्टिवल फुडें धुकलता म्हूण सरकारान कोर्टाक सांगलें. थंय मोठे इव्हेंट करूंक मेळना म्हूण PIL. सुनावणी 26 मार्चाक. निकाल फावरात जाल्यार सरकार तारीख जाहीर करतलो. सी फूड फेस्टिवलाक स्टॉल लावपाची तयारी सुरू जाल्ली. ती फुकट गेली. Argued for little time, some time, and then on instructions of the government has decided to defer it. Presently, it was supposed to start from tomorrow. That is now cancelled. New dates are not yet fixed, and matter is now kept on 26th of March. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. मळा पणजे NGPDA कचेरे लागसार गटारांत पडून 65 वर्सां पिरायेचो थळावो महादेव चोडणकार सोंपलो. बुधवारा रातीकडे घडणूक. मोटारीन व्हरत घेतना अदमास चुकल्यान गाडी गटारांत पडली. घडणूक सुवातेर आशिल्ल्या तांकां भायर काडलो. GMCत वतना तो सोंपलो म्हूण म्हायती. पुलीस तपास चल्ला. स्मार्ट सिटी वाले म्हणटात तांचें काम थंय चालू ना. ओके आर्यन कितें जालें एग्जॅक्ट कितें जालें आनी कितल्यांक जाली ही गजाल?
ही संक 6:30 अशी गजाल जाल्ले आमी काम करताले सो आमचो हांगाच रावता तो अंकल सो तो अंकल येतालो हांगाच्यान तेणें डायरेक्ट टर्न वयल्यान घेतलो आमच्या गटरा वयल्यान सो तो डायरेक्ट गटरान पडलो बायक घेवन आनी तो पडलो तो मातसो हाल्लो शुद्धीर उलोवंक ना सारको सो तो भितर पडटा तेणें मातशें उदक पियालें ते भितर गटरान आसले ते गटरांतलें उदक पियालो आमी धांवून येयले सगळे भुरगे हांवें हात घातलो देंवन ताका आनी वयर काडलो सगळ्या भुरग्यांक हाडलें ताका आफोवन वयर आमी उखलून सकयल धरलो आनी तेजी आमी फाट आनी पोट दामूच रावले उदक काडपाक भायर मागीर तो सारको मातसो शुद्धेर येयलो आमी एम्बुलन्साक फोन मारलेलो एक एम्बुलन्स एक 10 मिनटान बीन येयली त्या म्हणसर आमी ताका शुद्धेर धरलेलो आमी ताका एकदां मागीर आमी एम्बुलन्सान बसयलो ताका तेन्ना तो सगळो नॉर्मल तेन्ना सगळो नॉर्मल आसलो ओके मागीर एम्बुलन्सान तो नॉर्मल गेलो ओके आणि थंय वचून आतां एक्सपायर जालो हय एक सांजचो 5:30 सुमार एक हांगा एक इन्सिडंट घडलो इन्सिडंट असो जालो की एक 65 इयर्साचो हांगातलोच मळांतलोच रेजिडंस आपल्या घरा कडेन वयतालो थंयसर तो घरा वचपाक तेणें रायट मारलो तेन्ना रायट मारता तेन्ना तेंच्या थंय एक खळगी आहा गटर आहा त्या गटरान तो पडलो आनी थंयसरले लोकल आसले तेका तो तेन्ना काडलो तेका वाचोवपाचो प्रयत्न केलो मात तेका एम्बुलन्सान शिफ्ट करून GMC व्हरतना आतां तेका डिक्लेअर डेड केला स्टुडंटा खातीर ओमकार पवारी राती नवांगुली वार्का हिट अँड रन केस इनोवा गाडयेन ज्युपिटर गाडयेक फाटल्यान मोखून फुजो ज्युपिटर गाडयेवेलो आशीष शहा म्हणटात तो जाग्यार सोंपलो इनोवाची नंबर प्लेट एक्सिडंटान सुवातेर सापडल्या पुलीस तपास करता आयज रात्री सुमार 12:30 वरांचेर हांगासर नवांगुली वार्का हांगा एक ट्रॅजीक एक्सिडेंट जालो एक हिट अँड रन केस जाल्या आशीष शाह 31 वर्साचो तरणाटो जो फ्लिपकार्ट कंपनीक काम करतालो तो जेन्ना हे वाटेन वार्का वेतालो तेन्ना फाटल्यानसान एक इनोवा गाडी ताचे ज्युपिटर बायकाक आपटली आनी तांचो इम्पॅक्ट इतलो जालो की आशीष शाह हो स्पॉटाकूच सोंपलो आनी ताचो पावो ताचे कुडींतलो शेवटून सुमार एक 7-8 मिटर भायर पडलो लकीली जी इनोवा गाडी ताका मारून गेली ताचो नंबर प्लेट ते स्पॉटार मेवला आनी कोलवा पुलीस हांगासर स्पॉटार पावून ते स्पॉटाचो पंचनामा केलो आतां ताजी बॉडी पोस्टमॉर्टमा खातीर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान धाडल्या प्रुडंट मिडिया खातीर वार्का नवांगुली सावन सावियो डायस RBIन रेपो रेट वाडोवची माळ ब्रेक केल्या सेगीत द्विमासीक धोरणात रेपो रेट स्टेटस आसा तो 6.5% वरच दवरला मुद्रा धोरणा विशयी RBIचे मॉनिटरिंग कमिटीचे बसकेत एकमतान निर्णय जालो गव्हर्नर शक्तिकांत दासान घोषणा केली रेपो रेट स्थिर दवरून RBIन म्हारगाय नियंत्रणात उरवपाचो संकेत दिला After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, the Monetary Policy Committee, that is MPC, decided by a 5-1 majority to keep the policy rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility rate remains at 6.25%. and the marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate at 6.75%. The MPC also decided by a majority of 5 out of 6 members to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation progressively aligns with the target while supporting growth. 16B गेले आता 39A प्रादेशीक आराखड्याच्या इश्यूचेर TCP मंत्री विश्वजिताची जाप शिरगणती नासतना TCP दुरुस्ती विधेयक पास मतविभागणी मागतना सभापती मुखार बसका मारपी वेन्झिक मार्शला वरवीं भायर काडलो 39A सकल पर्यावरण संसदेत झोनाचो रुपांतर जावपाक शकना 4 वर्सां आशिल्ल्या अर्जाचेर तज्ञ समिती अभ्यास करतली 39A is a replacement of 16B and as a result of which automatically that doesn't stay. Now too much of 16B deliberation I cannot do because the matter is in court. आयचे दिसा गेल्या 4 वर्सां जर पळयल्यार हे सगळे फायली हांगा पडल्या करपाचे कितें ते फायली घेवन आतां कोणी तरी विचारले ते पयशांची ते फायनान्स डिपार्टमेंट कडेन चर्चा करून ताका वाट आमी काडुया मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून ते वाट आमी काडुया पूण
Anta he says that it is sub judice, and honorable minister should tell us very clearly, very simple. 39A, how is it different from 16B? Because why is it not the same? Speaker sir, Lokank test distole. Lokank clarify very clearly. हांगा आमी एक्सपर्ट कमिटीचे आमी फॉर्मेशन केल्लें आसा. ते एक्सपर्ट कमिटी प्रत्येक एप्लिकेशन हे जे 17B 16B ते आयजचे दिसान ना. त्यांनी पैसे दिल्यार बी ते सरकार गरज पडल्यार रिफंड करतले, आमकां काही संबंध ना. 16B उलयता हांव. 17B ना, आनी तुवें नवे सेक्शन हाडटा जाल्यार हाडुया, आतांच पास करुया. मेन म्हणजे कितें 16B जो विशय आसा तो वेगळो विशय. आयज 39A येता, 39चे अंडर आमी एक्सपर्ट कमिटीच्या माध्यमांतल्यान आनी जे कितें गॅप्स आशिल्ल्यो इन 16B ते गॅप्स आमी वेगळ्या तरेन आमी इनकॉर्पोरेट वेगळे मेकॅनिझम्स खंयच स्पीकर सर बफर झोन, कॅटल पॉइंट, सॉल्ट पॅन्स हे सगळ्याचे केसूच आमी फुडें धुकलूंक शकना. खंय NDZाचो विशय आसल्यार आमी व्हरूंक शकना. हे पयलींच थरलेलें आसा. हेजें रूल रेग्युलेशन जेन्ना फ्रेम जातले ते येतले नोटिफिकेशनान. आनी हे सगळे गोश्टी जर आमी सारके ज्युडिशियसली पळयल्यार ऑटोमॅटिकली म्हाका दिसता की हे सेक्शन योग्य तरेन चलूंक शकतले आनी लोकांक जें कितें गरजेचें आहा, लोकांक जो न्याय दिवपाचो आहा, हे योग्य तरेन आमी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. व्हायरल ऑडिओ क्लिपांत कांयच तथ्य ना, तो हांव न्ही, मंत्री गोविंदाचो दावो. विरोधकांबरोबर सरकार पक्षांतल्या आमदारांचोय गोविंदाचेर फार. ताणें खंय सरकारी अधिकाऱ्याक अशें म्हणप जायनाशिल्लें. व्हायरल ऑडिओंतल्यान फामाद जाल्लो ऑफिसर दशरथ रेडकार म्हणटा तो आवाज आपलोच. कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे एका सरकारी अधिकाऱ्याक गाळी घालता म्हणून ऑडिओ क्लिप व्हायरल जाल्या उपरांत विरोधकांचो मंत्री गोविंदाचेर फार. व्हायरल ऑडिओ तो इज पार्ट 2 अशे तरेन वायट शब्द पॉइंट इज आय डोंट वांट टू कमेंट मच ऑन दॅट बिकॉज काँग्रेस हॅज फायल्ड द प्रेस कंप्लेंट. खूब देश असे असतात की मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस बी आसता, तसो मोस्ट फेवर्ड मिनिस्टर स्टेटस आसा. आणि तेजे कितें दाखयता, म्हणजे पावर आल्यार तूं कितें उलयतलो, कापून उडयतले म्हणटा कापून. आम कितें आतां आमकां खंयच गेले मौज पडले आज. आनी असली परिस्थितीन आमच्यो मरे आम सादारण आम आदमी आम असली परिस्थितीन आज आम भितोवचें पडटा. आमकां एक भंय दिसता आतां. लास्ट टायम मिनिस्टरान स्टेटमेंट केल्लो की आपणाक गेम खेळपाक लायक म्हणून. ही गेमूच काय कितें, मिनिस्टर आसा, बॉलिंग डायरेक्टरान केल्ली आसा आनी बॉलिंग करून बोल्ड केल्लो आसा. म्हणल्यार बोल्ड केला, ऑडिओ आवट जाल्लो आसा आनी बोल्ड केल्या नंतर आतां आवट करपाचो काय नॉट आवट दिवपाचो हो डिसिजन कोणा कडेन आसा, एम्पायरा कडेन. एम्पायर कोण आसा? एम्पायर हांगा चीफ मिनिस्टर आसा. मजगती सरकारांतले आमदार मंत्र्यांची ह्या विशयी प्रतिक्रिया. आम्ही पब्लिक सर्वंट, आम्ही प्रत्येकान सामाजिक जिवनात वावरता आसतना आम्ही सामाजिक भान दवरपाची आवश्यकता आसा. आणि प्रत्येकाचं आपलं स्वतःचं ओन शिल्पकार, म्हणजे आपण बरो किंवा वाईट असं आपलीच ठरवलं. बट इट इज दे आर ड्युटी फर्स्ट टू एक्सप्लेन देमसेल्फ बिफोर वी ड्रॉप इट. नाही डायरेक्टर सो लेट द रिस्पेक्टिव्ह पीपल गिव एन एक्सप्लेनेशन टू व्हॉट इज. सी that must have been in that moment of split of anger or whatever the discussion was or whatever the incident was. अशाच गोष्टी जेव्हा ते कॅबिनेटवर पडित हांव विसरलो, ते गोष्टी विसरलो. एक सांगता ते सर्टन टायमाचेर मरे जेन्ना झापकून कितें जाता पळय तेन्ना तिडकीन म्हणटा ते झापकून उतारूं येता. हेच्या पयलीं कितल्याशा मंत्र्यांनी आमदारांनी तिडकीन उतरां काडलीं पूण मागीर सॉरी म्हटलेलें आहा. सो झापकून येतात उतरां ते कितें. Forget a minister, anybody else. Nobody can give bad words, especially government, head of the government department saying something wrong to a subordinate staff, means a junior staff. Out of 40, he is one amongst us, and there is certain decorum and there is certain thing what we need to follow. That all members should set a good example. मंत्री गोविंद गावडे म्हणटा आरोपात कांयच तथ्य ना. सर एक कमेंट. काल तुमचो सर ऑडिओ व्हायरल जाला. तथ्य काय ना, सगळें फॉल्स एलिगेशन.
ट्रायबल वेलफेअराचो संचालक दशरथ रेडकर म्हणटा तो आवाज माझोच. सद्या न्ही तेजेर कमेंट्स कांय दिवपाचे ऑडियो म्हजो पूण तेजे फुडें कमेंट्स दिवपाचे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ही आशिल्ली दोनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, पॉडकास्ट, फेसबुक, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV एपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.